नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. ऑपरेशन सिंदुरा विशीं आयज संसदेत चर्चा जाली. ह्या वेळार उलयतना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगला की ऑपरेशन सिंदूर ही देशाच्या वीरतेची काणी आसा. विरोधी पक्षान आमच्या सैन्य शक्तीचेर प्रश्न उपस्थित करचो न्हय. पाकिस्तानान परतून असो यत्न केलो जाल्यार भारत ताका योग्य जाप दिवपाक तयार आसा अशें मंत्री सिंग हांणी सांगले. भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मानी और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की. यह पेशकश इस कैविएट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है. यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय. अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो. अध्यक्ष महोदय, भारतीय वायुसेना के जबरदस्त हमलों, नियंत्रण रेखा पर थल सेना की मजबूत जवाबी कार्रवाई और नौसेना के हमलों के डर ने पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया. अध्यक्ष महोदय, और पाकिस्तान की हार उनकी एक सामान्य विफलता नहीं थी, बल्कि यह उसके सैन्य बल और मनोबल या दोनों की एक हार थी. 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की. मैं सदन में यह बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की. 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच औपचारिक संवाद हुआ और दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाइयों पर विराम लगाने का निर्णय लिया. पहलगाम आतंकी हल्ल्यांतले आतंकवादी हे पाकिस्तानीच आशिल्ले हे कशे मानून घेतले असो प्रश्न पी. चिदंबरम हांणी आयज उपस्थित केलो. हे विशीं उलयतना संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी म्हळां की सरकार प्रत्येक विशयाचेर चर्चा करपाक तयार आसा. मात काँग्रेस आनी हेर विरोधी पक्षांनी पाकिस्तानाची भास उलोवची न्हय. काँग्रेस पक्ष आदींच पाकिस्तानाच्या वटेन खूब उलयला अशें मंत्री रिजिजू हांणी मुखार सांगले. मेरे ऑपोजिशन पार्टी से दरख्वास्त है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से मेरा दरख्वास्त रहेगा कि कोई भी ऐसा भाषा ना बोले जिससे भारत के छवि और भारत के सेना के ऊपर में और उनके मनोबल पर कोई आंच ना आए. दूसरा, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ऐसा कुछ ना बोले जिससे पाकिस्तान और भारत विरोधी ताकतों को बल मिलता है. कांग्रेस ने पहले पाकिस्तान का भाषा बहुत बोल चुके हैं और ये पार्लियामेंट में पाकिस्तान से तालमेल करने वाला भाषा बिल्कुल ना बोले, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा. पी. चिदंबरम हांच्या विधानाचेर प्रतिक्रिया दितना भाजपाचे खासदार अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगला की ज्या ज्या वेळार पाकिस्तान आनी आतंकवाद्यांचो विशय आयला तेन्ना राहुल पाकिस्ताना वटेन उलयला. ताका लागून काँग्रेस पक्ष पाकिस्तानाक नतमस्तक जाल्ल्याचे दिसून येता अशें मंत्री ठाकूर हांणी सांगले. कांग्रेस पाकिस्तान की पैरवी करती नजर आती है. एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान के पक्ष और उनकी दलीलें देते नजर आते हैं और स्पष्ट तौर पर दिखता है कि कोई मौका कांग्रेस नहीं चूकती कि पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ कैसे दिखे. आज भी कांग्रेस पाकिस्तान के आगे नतमस्तक दिखती है. कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ दिखता है और बचाव कार्य के लिए कांग्रेस पहले ही उतर आई है. जितनी दलील पाकिस्तान नहीं दे पाया उतनी कांग्रेस देने के लिए तैयार खड़ी है. गोंयांत प्रस्तावित नव्या जिल्ह्याचे नाव आणि मुख्यालय थारावपाक अजून वेळ आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारांकडेन उलयतना सांगले. हे विशींचो प्रस्ताव पयलीं दिल्लीक वतलो आनी उपरांत ताचेर निर्णय जातलो अशें तांणी सांगलां. नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर थारतले. हातूंत रस्त्याची जोडणी, येवपा वचपाच्यो हेर सोयी आनी एकंदर कार्यक्षमताय हांचो आस्पाव जाता अशें मुखेलमंत्री उलयले.
दुसऱ्या जिल्ह्याचे हेडक्वार्टर्स सरकार ठरयतलें सगळ्यात एकंदर आमी तांकां तिसरो जिल्लो फॉर्म करता आसतना काणकोण केपें सांगें धारबांदोडा ह्या चारूय तालुक्यांक भितर घातल्या आनी ऑलमोस्ट अवर रुरल ताका नांव कितें दिवपाचें ताचो हेडक्वार्टर्स खंय करपाचो सगळी एकंदर जिल्ल्याचो विचार करून सगळ्या जाणांक कनेक्टिविटीच्या दृश्टीन कशें बरें पडटलें रोड कनेक्टिविटी कशी आसा आनी सगळ्या लोकांक फिजिबल जावपाक जाय हाचो सगळो विचार करतले नाव आणि हेडक्वार्टर्स हे दोन्ही रोखडेच ठरयतले. सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी तिसऱ्या जिल्ह्याविशीं आपलें मत उक्तायलां. मुख्यमंत्र्या कडेन रमेश तवडकरजी गेले आमचे सभापती हांव गेलो आनी हे आमी निलेश काब्राल आमी एकठांय येवन हें डिसिजन घेतलें की जे पयलीं फोंडा जाताले आमकां आमी म्हणजे मुख्यमंत्र्याकय दिसलें की जर हो जिल्लो आमकां तिसरो जिल्लो जालो जर जाय जाल्यार तो फोंडें जावचे परस उपयुक्त खंय जातलो की हांगा जातलो ह्या 4 तालुक्यांचो. म्हणजे एक कारण कितें आसा एक वेस्टर्न घाट्स आसा ताजे ज्यो स्किम्स आसात त्यो आमकां डेवलप करपाक बरें मेळटलें. दुसरी गजाल आसा आमकां ज्यो ट्रायबल डॉमिनेटेड जे 4 तालुका आसात ते म्हणजे धारबांदोडा केपें सांगें आनी काणकोण ट्रायबल लोकांच्या खातीर डेवलपमेंटा खातीर सरकारा कडेन अनेक योजना आसात आनी त्या योजनेंतल्यान ट्रायबल रिसर्च सेंटर किंवा आमचे कुणबी हँडीक्राफ्ट विलेज हे संकल्पना आमकां मुखार येतात. आमकां एक फंडींग सरकारा कडच्यान मोठ्या प्रमाणात ट्रायबलांच्या उत्कर्शा खातीर मेळपाक शकता वेस्टर्न घाटाच्या डेवलपमेंटा खातीर अश्यो अनेक स्कीम घेवन ह्या जिल्ल्याचो विस्तार म्हणजे डेवलपमेंट फास्ट जावपाक शकता. राज्यात सुरू आशिल्ल्या मुळाव्या शाळांनी कोंकणीचो वापर रोमी लिपीत बरोवपा खातीर मान्यताय ना अशें स्पश्टीकरण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या वेळार दिलां. फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या विशयाचेर सरकाराची भूमिका विचारिल्ली ताचेर मुखेलमंत्र्यांनी ही जाप दिली. नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी ही म्हाका दिली आनी थंयसर तेंच्यांनी एनकरेज मल्टीलिंग्वल बोथ द देवनागरी एंड रोमन स्क्रिप्ट हांव तांकां एक्सप्लेनेशन पयलीं दिता. रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे कितें तें नाजाल्यार परत हो विशय तसोच उरतलो. रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे ABCDEG हे जे शिकयता पळय न्ही ते इट इज नॉट अ रोमन कोंकणी. वयल्यान आमचो सगळे हांवें 1-2 मेंबरांकूय आपयले आमच्या जे ह्या हेजेर आशिल्ले इट इज नॉट अ रोमन कोंकणी बट इट इज रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे हे एक्सप्लेनेशन करपा खातीर हे मातशें एक रोमन स्क्रिप्ट ऑफकोर्स येस रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे रोमन स्क्रिप्ट परत एकदा सांगता हांव देवनागरी ही आयदर आता ती कोंकणी बरयता मराठी बरयता हिंदी बरयता ही देवनागरी स्क्रिप्ट आणि रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे आमी जे ABCD हे जे बरयता पळय न्ही ताचो अर्थ इट इज नॉट अ कोंकणी रोमन स्क्रिप्टीन बरोवपा खातीर अलाव करप न्ही. हा मुद्दामून तुम्ही जे आमचे ह्या कमिटीचे जे मेंबर्स असले पळय न्ही तांकांय डायरेक्टली विचारात हेजो अर्थ कितें तो. डिजिटल अरेस्ट संबंधी कागाळी थळाव्या पुलीस स्थानकात नोंद करून त्यो सायबर विभागात वर्गीकृत करपाचो आदेश DGPन दिला. हाका लागून कसल्याय तरेचे फटीचे कॉल्स आयल्यार नागरिकांनी भियेनासतना लागसारच्या पुलीस स्थानकाक ते विशीं कागाळ करपाचे आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केला. निलेश काब्राल हांणी 0 वरात हे विशीं मुद्दो उपस्थित केल्लो ताका मुखेलमंत्र्यांनी ही जाप दिली. ह्या फोरमा वयल्यान गोंयकारांक कळचे म्हणून हांव मुद्दाम सांगता कोणाचो फोन आयलो तुज्या कोणाक तरी धरला तुका अरेस्ट करपाचो तुज्या हांगासर हे जाला लोक काडटात आनी वांगडाच कितले 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया बेगीन बेगीन दितात ते इन्क्वायरी करूंक वचना कितें आनी कितें ते इतके म्हणजे बेस्टेच भिवून वचपाची गरज ना. एटलीस्ट दे वॉन्ट टू इन्क्वायर कितें जाला आनी खंय कितें जाला ते हे जर करीत कारण गोंय इतलें ल्हान आसा कोणीय सहज म्हणजे आपल्या आमदाराक सोड कोणाय मुख्यमंत्र्याक सुद्दां फोन मारूं शकतात म्हणटा निदान पुलिशेन तरी फोन मारून विचारपाक जाय कन्सेप्ट कितें जाला इन्सिडंट तो समजूंक जाय. काडटान पयशे ट्रान्सफर करपाचे डायरेक्ट ट्रान्सफर करूनय मेकळे जातात त्या ती गोंयकारांनी अशा पद्दतीचे कोणाचो जरी फोन आयलो आसत जाल्यार चुकून सुद्दां पयशे ट्रान्सफर करूं नाकात इतकें म्हजें म्हणणें आसा. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.